चेअरमॅन आणि वायस चेअरमॅन हाजी इलेक्शन आशिल्लें आज रजिस्ट्रान आज डेट फिक्स केल्ली तिनां आनी त्या प्रमाणे आज इलेक्शन जालें. त्या इलेक्शना भितर उल्हास फेडलाचा हांव हो चेअरमॅन म्हणून इलेक्ट जालो इनॉमिनियसली. तशेंच वायस चेअरमॅन म्हणून पांडुरंग कुट्टीकार हे इनॉमिनियसली इलेक्ट जाले. ही एपेक्स बँक गोवा स्टेटीची आमकां फूल सरकारा कडच्यान पूण हें मेळटलें कितें कॉपरेशन आनी त्या सपोर्टाचेर आमी आनी कॉपरेशनाची आमी ही बँक आमची जाता तितली कितें लॉस आसा हें तें भरून काडून आमी ती सुरक्षीत चलोवपा सगळे डायरेक्टरां बरोबर घेवन वचोन कितें बाबा सगळे ट्रान्सपरन्सी दवरून आमी मुखार वचपा पळयता. दमन एंड दिवाची ऑफिशियली अजूनय जालें ना. अनऑफिशियली तांची सेपरेट जालां पूण तशी ऑफिशियली रिजर्व बँकेन अजून तेजेर हें कन्सेंट दिलें ना. रिजर्व बँकेन दिलें ना आनी तें कित्याक दिलां आमकां खबर ना. मल्टी स्टेट दर्जो पळय आसा तो मल्टी स्टेट दर्जो हो 31 मार्च 2016 तो सीज जालो आनी 1 एप्रील 2016 ती बँक आसा ती कायद्यान ह्या गोवा कॉपरेटीव एक्टा अंडर आयली.